नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. नव्या 8 पदरी जुवारी पुलाचे उक्तावण काल सांजे जालें. हो पूल फाल्यां सकाळी सावन येरादारी खातीर उक्तो जातलो. नव्या जुवारी पुलाचो दुसऱ्या पावण्यावेलो चौपदरी मार्ग केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय राज्यमंत्री वी.के. सिंग आणि श्रीपाद नाईक तसेच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्री मॉविन गुदिनो आणि हेर मंत्री आमदारांच्या हजेरीत लोकार्पीत जालो. ह्या पुलाचेर घोळटे रेस्टॉरंट आणि पर्वरेच्या 4 पदरी उड्डाण पुलाची बुनयाद ह्या सुवाळ्यात घाली. घोळटे रेस्टॉरंटाचेर सुमार 250 कोटी जाल्यार पर्वरे उड्डाण पुलाचेर 650 कोटी रुपया खर्च येतलो. 18 म्हयने वा चडांत चड 2 वर्सांत उड्डाण पुलाचें काम पुराय करपाची सरकाराची मोख आसा. गोंयांत महामार्ग विस्ताराची 98 कामां चालीक लायल्यात, तातूंतली 70 पुराय जाल्यात. उरिल्ली 28 येता त्या मार्च मेरेन पुराय जातली. हे खेरीज आनीक 10,000 कोटी रुपया खर्चाक 12 कामांचे प्रस्ताव सरकारा कडल्यान आयल्यात. तांचे DPRय तयार जाल्यात. तातूंत पोन्ने गोंय ते फोंडे आनी मोले अनमोड मेरेन तशेंच मडगांव ते काणकोण पोळे मेरेन महामार्ग विस्ताराची कामां आसात. फुडल्या 6 म्हयन्यांत कामां सुरू जातली अशें मंत्री गडकरी हांणी सांगलें. आणि जवळपास 10,000 कोटी रुपयाची कामं प्रस्तावित आहे आणि हे झाल्यावर गोव्यामध्ये कामच उरणार नाही. मला अतिशय आनंद आहे की विशेषतः मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना विशेषतः या जुवारी पुलावर हा बांधल्यानंतर याच्या तांत्रिक दोषाच्या बाबतीत बरीच चर्चा झाली आणि त्यावेळी नवीन पूल बांधण्याचं ठरवलं. हा नवीन पूल बांधत असताना हा स्टेट ऑफ प्रोजेक्ट व्हावा, गोव्याचा करताच नाही तर देशाकरता भूषणावं असा प्रोजेक्ट व्हावा अशीच कल्पना आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये होती. आणि आज मला अतिशय महत्त्वाचं आहे की हा महत्त्वाचा ब्रिज, ही लाईफलाईन आहे गोव्याची, हा ब्रिज आज 8 लेनचा ब्रिज या ठिकाणी याचं उद्घाटन होत आहे. नवीन वर्षाच्या अतिशय सुरुवातीच्या काळामध्ये, म्हणजे आता नवीन वर्ष सुरू व्हायला आता फार काळ नाही आहे, अशा वेळी नवीन वर्षाची भेट ही गोव्याच्या जनतेला मिळालेली आहे. मी गोव्याच्या जनतेचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना खूप शुभेच्छा देतो. भारताचे सूर्ययान आदित्य L1 येता त्या 6 जानेवारीक अंतराळात लाग्रेंजियन पॉइंटाचेर पावन स्थित जातले. पृथ्वीसावन पृथ्वी आणि सूर्या मदीं 15 लाख किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ले हे सुवातेचेर फुडलीं 5 वर्सां हे यान स्थित रावन सूर्याचे गतिविधीचे सूक्ष्म निरीक्षण करतले. हे सुवातेचेर ते नेमके केन्ना पावतले ताची वेळ उपरांत जाहीर करतले अशें इस्रोचे अध्यक्ष S. सोमनाथ हांणी हैदराबादात खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. L1 will enter L1 point, Lagrangian point on 6th. So that is what is expected. Exact time will be announced by appropriate time. 6th of January. The Aditya L1 was launched some time back, but it had a long journey, almost 3 times the distance from Earth to Moon it has to travel. So it has almost reaching that point. We have done the final trimming to reach the L1 point, but when it reaches L1 point, we have to fire the engine once again, give some speed reduction so that it doesn't go further. So it will go to that point, and then once it reaches that point, it will rotate around the point and it will be trapped in that L1 point, Lagrangian point L1, which is a point between Earth and Sun, which is where the gravities are cancelling each other. नातलां आनी नवे वर्साच्या येवकारा निमतान गोंयांत जावपी पर्यटकांची गर्दी आनी येरादाराची घटमुड्डी मतींत धरून येरादारी वेवस्था सुरळीत उरची म्हूण पुलिसांनी पावलां उखल्ल्यात. चड करून उत्तर गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी कळंगूट आनी हणजूण ते पर्वरी ह्या भागात येरादारी वेवस्थेत बदल केला अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी खबराकारांक दिल्या. येरादारी वेवस्था सुरळीत उरची हे खातीर 800 येरादारी पुलीस कर्मचारी दीस रात सेवेत आसतले. गाडयांच्या पार्किंगाक शिस्त लावपाची वेवस्था केल्या. सोरो पिवन गाडयो चलयतल्यांचेरूय पुलिसांची कडक नजर आसतली. टोटल जो हमारा स्टाफ डिप्लॉय हुआ है इस अरेंजमेंट के अंदर करीब 800 लोग ट्रैफिक पुलिस के पूरे गोवा के अंदर डिप्लॉय किए जाएंगे. हमारे जो तमाम PIs हैं, DYSPs हैं, वो फील्ड में ही रहेंगे और सीनियर ऑफिसर्स भी फील्ड में ही रहेंगे. एंड टाइम टू टाइम ब्रीफिंग्स दी जाएंगी ताकि जिस जगह पे ज़्यादा ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है उस जगह पे हम एडिशनल अगर स्टाफ भेजना हो तो उसका भी हमने
बंदोबस्त करके रखा है। खास फोकस किया जा रहा है पोरवरिम पे और पोकेरो जंक्शन पे कि वहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस ये रहा है कि वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैम्स रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी रोड्स वहाँ आके मर्ज होती हैं और रोड की चौड़ाई भी थोड़ी कम है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस बार हम वहाँ पे कुछ सुधार ज़रूर लेके आएँ। पर्रा वर्सुकी नकेत्रांचो उत्सव मोठी उमेद आणि उत्साहान काल राती जालो। हो महोत्सव राज्य महोत्सव म्हणून जाहीर करचो अशी मागणी कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी केल्या। पर्रा टिंटो हांगासर पर्रा सिटीजन फोरमान घडोवन हाडिल्ल्या नव्या अख्ख्या गोंय स्टार गोवा केरळ गावपा सर्तीच्या वेळार आमदार लोबो उलयले। हे सर्तीत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले 17 केरळ गावपी गट वांटेकार जाल्ले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो ह्यो सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ल्यो। हो महोत्सव येता त्या वर्सा सावन मिनी राज्य महोत्सव म्हणून जाहीर करपाची घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलोवपात केली। गोवा सेल्फ रिलायंट गोवा तुम्ही जर फाटली स्टेज डेकोरेशन पळयत जाल्यार वीच इज म्हाका दिसता आमच्या हांगासरल्या कलाकारांनी ती केल्या। इट इज वन ऑफ द बेस्ट आर्ट आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा। हांव खरोखरूच आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर दोज स्टेज कलाकारां सगळ्या खातीर कॉंग्रेच्युलेट करता। सगळे स्टार्स जितके घेवन आयल्या त्या सगळ्यांचो म्हणजे एका पेक्षा एक खूब बरें आसा। त्या सगळ्यांचे म्हणजे खऱ्या अर्थात हांव जो स्वयंपूर्णतेच्या वाटेन उलयता ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ रिलायंट। आमचे भुरगे जे कश्ट करता ताका कॉग्निजन्स कोणी तरी दिवपाक जाय आसता, ताका उभारी कोणी तरी दिवपाक जाय आसता आणि तेन्नाच तो फुडें वचूं शकता। ह्या स्टार फेस्टिवलाच्या निमित्तान ताका एक संद मेळटा की हय आपुणूय स्टार हाडून हांगासर लायता आणि त्या निमित्तान ते खंय तरी अट्रॅक्ट जाता। फाल्यां सकाळीं ते पुराय वर्सभर म्हाका खबर आहा आकाश कंदील जे करता ते वर्सभर वेगवेगळे कडेन जे कॉम्पिटिशन जातात आणि त्या निमित्तान इवन दो फाटले फावटी तर आमी गव्हर्मेंटात त्या निमित्तान वेगवेगळे कडेन तेंच्या कडल्यान आकाश कंदील आणि स्टार्स वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट फंक्शनाकूय बी तांच्या कडल्यान विकत घेतलेली। हे एक प्रकारे आमी आमच्या युथाक प्रमोट करपाचें फेस्टिवल आसा म्हणपाक कांयच हरकत ना। 2,500 ते 3,000 कलाकार जर एकीकडे येता आसत दोन्ही फंक्शनाच्या निमित्तान 2,500 कलाकार एकीकडे येता आसत जाल्यार खरोखरूच सरकार ताजो विचार करतले आणि नेक्स्ट टायम हे फेस्टिवल्स येवच्या पयलीं ताका कितें सपोर्ट जाय तो पळोवन हांव डिक्लेअरूय करता की दोनूय फेस्टिवलां आमच्यान एज अ मिनी स्टेट फेस्टिवल म्हणून तरी डिक्लेअर करूं येता। कारण हांवें कित्याक म्हटलें की ताजो सपोर्ट कितें जाय हाजेर डिपेंड आहा बट वी वील कन्सिडर इट एज अ स्टेट फेस्टिवल। केंद्रातल्या मोदी सरकाराची गोयची विकसित भारत संकल्प यात्रा दिवचल नगरपालिका वाठारात पावली। यात्रेक येवकार दिवंक थळावे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मुखेल अधिकारी सचिन देसाय आणि भाजपाचे पदाधिकारी आशिल्ले। दिवचल नगरपालिका संकुलात येवकाराची कार्यावळ जाली। वर्स 2047 मेरेन विकसित भारत करपाचो सोपूत वांटेकार जाल्ल्या वांगड्यांनी घेतलो। 15 नोव्हेंबराक हे यात्रेक झारखंडांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बावटो दाखयल्लो। सरकाराच्यो महत्वाकांक्षी कल्याणकारी येवजण्यो तळागाळांतल्या गरजू मेरेन पावच्यो म्हूण सरकारान ही यात्रा घडोवन हाडल्या। सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम आसा अंडर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचे जितके स्किमी आसा त्या स्किमीचे आमी तांकां अवेरनेस दिले। ते स्किमी लोकां पर्यंत कशे पावोवपाचे ते सांगले। त्या स्किमीचो तांकां आमी इम्पॉर्टन्स सांगलो आणि आमचो इतलोच हेतू आसा की आमच्या ह्या स्किमीचो आमच्या लोकांनी जास्तीत जास्त फायदो घेवपाचो। हे स्किमी करतना तांकां जर कितेंय प्रॉब्लेम आसलो जाल्यार आमचे लोकल कावन्सिलर मेळूं शकतात, आमच्या ऑफिसांनी वचूं शकतात। आमी आमच्या ऑफिसराकय सांगला आणि त्या स्किमीचो तांच्यांनी जितलो फायदो घेतात तेन्नाच ती स्कीम खंयची म्हणटात ती सक्सेसफूल जातली। आमचे सरकार सेंटराक आमचे जे डबल इंजिन सरकार आसा सेंटराक आणि स्टेटीक हर तरेन प्रयत्न करता लोकांक ओवरऑल अपलिफ्टमेंट कसो करतले ते तांकां आमच्या सरकारचो कसो तांकां मदत जातली त्याच्यामुळे तांचें जीवन सुदारीत जावंक शकता, तांची जॉबाचो प्रॉब्लेम सुटू शकता, त्यांच्या आसराचो प्रॉब्लेम सुटना। आणि आमचे स्किमी हर तरेन आसा, एज्युकेशनान आसा, हेल्थान आसा, घरान आमचे शेल्टर आसा, उजाला योजना आसा, अशें खंयचोच भाग ना जो मनशाक डे टू डे जाय देखून आमच्या सरकाराचे स्कीम। आमचें सरकार सदांच लोकां बरोबर आसता, लोकांक अपलिफ्ट करपाक रात दीस प्रयत्न करता। ह्या खातीर हांव आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करता आनी धन्यवाद।
केंद्र सरकारान राज्यांक नव्या वर्साचे उत्सवाचे फाटभुंयेर आनीक 72,961 कोटी रुपयांचो करांच्या परताव्याचो हप्तो जारी केला। हे रकमेत गोंया खातीर 281 कोटी 63 लाख रुपयांचो हप्तो आसा। जारी जाला तो हप्तो 10 जानेवारी 2024 मेरेनचो। हे आदी 11 डिसेंबराक केंद्र सरकारान 72,961 कोटी 21 लाख रुपयांचो करांचो हप्तो राज्यांक जारी केला। उत्सवी दिसांचे फाटभुंयेर राज्यांक समाज कल्याण येवजण्यांक नेट दिवंक मेळचो ह्या हेतान केंद्रान ही रक्कम जारी केला। गोंय सरकाराच्यो येवजण्यो आनी प्रकल्प चालीक लावंक ह्या पयशांचो मोठो आदार जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। तिळारीच्या कालव्यांचे चडशे दुरुस्ती काम पुराय जाला। फाल्यां सकाळ सावन धरणांतल्यान पंपिंग करून उदका पुरवण सुरू जाता। उदका पुरवण आयज सांजे सुरू जावपाची आशिल्ली, पूण धरणाच्या गेटीक तंत्रीक बिगाड जाल्ल्यान उदक सोडपाचो बेत फाल्यां सकाळीं धुकल्लो। तिळारीचे उदक सुरू जाल्या उपरांत उत्तर गोंयांत पर्वरे सारकेल्या वाठारांनी उदका पुरवण वेवस्थीत जातली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या। तिळारीच्या कालव्यांचे दुरुस्तीचे काम फाटलो म्हयनोभर चलताले। ते फाटभुंयेर कालव्यांतल्यान उदका पुरवण म्हयनोभर बंद आशिल्ली, ताका लागून उत्तर गोंयांत पिवपा उदका पुरवणेचेर परिणाम जाल्लो। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।